मांद्रेच्या मारिंगण देवळा लागसार बिरेस्तारा भिरांकू स्वय अपघात जालो। या स्वय अपघातात शिरगळ दारगळच्या शुभानंद गडेकर या पुलीस कॉन्स्टेबलाक मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ड्युटेर वतना हो अपघात जालो। मरण पाविल्लो कॉन्स्टेबल शिवोली पुलीस स्टेशनात सेवा बजायतालो। बिरेस्तारा सागर कवच मोहीम आशिल्ल्यान तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे दर्यार ड्युटेर वतना हो अपघात जालो। दुचाकी वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान घडणूक थळार आशिल्ल्या गॅरेजीत दुचाकी व्हरून मोकली आनी तो गंभीर जखमी जालो। मात हॉस्पिटलांत व्हेल्या उपरांत ताका मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले। आज सकाळी 6:30 वरांचेर मांद्रे हांगासर म्हारिंगण देवळाच्या कुशीक एक गॅरेज आशिल्ली। त्या गॅरेजीची सायटीचेर शुभम गडेकर शिरगाळ धारगळ हो दुचाकी स्वार पोलीस कॉन्स्टेबल आशिल्लो। ताचो सेल्फ एक्सिडेंट जावन तेका जागीच मरण येवपाची घटना घडल्या। जखमी अवस्थेत ताका तुवें हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण थंयसरच ताचो मृत्यू जाल्याचे पुलीस दोतोरांनी कळीत केले। शिवोली किनारी पुलीस स्थानकात सेवा तो बजायतालो। आज सागर कवच मोहीम असल्या खातीर तो दुचाकी वयल्यान आशवे मांद्रे समुद्र किनारी ड्युटीचेर वयताना हो अपघात जालो। दुचाकी वयले नियंत्रण सुटल्या खातीर घटनास्थळी आशिल्ल्या दुचाकी दुरुस्ती गॅरेजींतल्यान ताची दुचाकी घुसली आनी तो जखमी जालो। तुवें इस्पितळांतल्या डॉक्टरांनी तांकां मृत घोशीत केले। फुडलो तपास मांद्रे पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नाईक आनी टीम करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।